वेंचणूक खंयच्याय खिणाक जाहीर जावंक येता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण चड करून शुक्रार शेनवार. नव्यो घोशणा, नवीं कामां बंद आनी पक्ष उमेदवारांच्या प्रचारांची रणधुमाळी चालू. गोंयांत लोकसभे बरोबर 3 मतदारसंघांच्यो वेंचणुको आशिल्ल्यान इलेक्शनाक आनीक फ्लेवर. शेनवारा 9 मार्चाक वेंचणूक जाहीर जावये म्हूण सुत्रां सांगतात. गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांचे कचेरेन तयारी नेटान चालू केल्या. एज अ प्रिपरेशन म्हणून आमी ऑलरेडी ट्रेनिंग आमची ऑलरेडी स्टार्ट जाला. जे पोलिंग स्टाफ आसा त्या हाका जवळ जवळ आमचे 1652 पोलिंग स्टेशन आसा आनीक दोनी जर नॉर्थ आनी सावथ एकूण स्टाफ जर धरलो जवळ जवळ 9000 स्टाफ जाता. सो तांची पयली ट्रेनिंग ऑलरेडी आमची कंप्लीट जाला. ऑलरेडी आमी इन एडिशन टू स्टेट पुलीस फोर्स स्टेटीक जो आसा ते सोडून आमी 20 कॉयज ऑलरेडी मागल्यात. 20 कंपनी ऑलरेडी मागल्या. प्लस आमी मशिनाच्या बाबतीत अवेरनसय प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक अवेरनसय केला. EVM किंवा VVPAT ते बरोबर जावं ते प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसान जावं न्ही आनीक सगळे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमचे व्हेहिकल प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक अवेरनसा खातीर भोंवता. सो जें कितें आमी प्रोसेस आमी करता तेन्ना पॉलिटिकल पार्टी आमी नोटीस दिता की अशें चल्ला म्हणून. सो दे शूड बी अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस. टायम टू टायम अपडेट करता आमी त्या जी तयारी लागतली ती आमी तयारी ऑलरेडी केल्या. जानेरांत मतदार वळेऱ्यांचें रिव्हिजन केल्लें. तातूंत 13,744 नांवां यादींतल्यान काडून उडयल्या जाल्यार 23,267 नांवां नवीं आयल्यांत. हे लोकसभा वेंचणुकेक गोंयचे 11,26,732 मतदार. टोटल वोटर्स जे आसा ते 11,26,732. सावथ गोवाक 6,06,372 आसात आनी नॉर्थ गोवा 5,20,360. टोटल एड जाल्यात 23,267. टोटल डिलिशन 13,744. पयलीं म्हणजे आमी आमचो हें आसा की कोणी वोटर भायर वचपाक जायना. सो एवरी वोट्स कावंट्स अशें आमचें हें आसा आनी त्या खातीर आमी 23 आनी 24 फेब्रुवारीक प्रत्येक जे पोलिंग स्टेशन जें आसा थंय आमी स्पेशल कॅम्प केल्ले. ज्या जाग्यार लोकांनी येवन आपलें नांव इन्क्लूड करपाचें म्हणजे ज्यांची नांवां ना. आनी ही आमची डेट जी आसा ती 1 जानेवारी 2019. सो त्या दिसाक जो 18 वर्सां कंप्लीट जाता ताणें आपलें नांव एनरोल करूं येता. लोकसभा वेंचणुकेक आनी मांद्रें, म्हापशें आनी शिरोड्या ह्या 3 मतदारसंघांतल्यो पोटवेंचणुको एका बरोबर जातल्यो असो अदमास आसलो. तरी वेंचणूक अधिकारी हाचेर अधिकृत कांयच सांगिना. मात सगळी तयारी दवरल्या. इतले मजगतीं ताळगांव पंचायतीच्या 11 वार्डां खातीर राज्य वेंचणूक आयोगान इलेक्शनाची तारीख बेरेस्तारा सांजे उसरां जाहीर केली. एप्रिलाचे 28 तारखेक ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक. 11 वार्डांतले 4 वार्ड बायलां खातीर राखीव. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.